ती जी पळय वाडोवपाची जो प्रयत्न केला तो गेले ते 11 सालाच्या जनगणनेनुसार ताणें डिक्लेअर केल्या अशें म्हणटा. पूण ताजे नंतर जे 13 सालान निवडणूक जाली तेन्ना जर वाडोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तेन्ना वाडोवपाक शकताले. पूण तेन्ना ताणें कितें केलें, तांचे जे पळय BJPच्या कार्यकर्त्यांक लागूनच स्पेशल वार्ड्स केले आनी तातूंत 2च वार्ड वाडयले आनी आतां 2 वाडयता. पूण ते खंयच्या कायद्यानुसार वाडयता हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण तांकां कितें जाय आशिल्लें, तांकां जाय तशेंच करपाक जाय आशिल्लें आनी आतांय बी तांकां जाय तशेंच करपाक लागून ताणें हे सगळे प्रयत्न केला हें कळटा. म्हणून ताका लागून आमी बारीक विचार करचो पडटलो आनी वाड सुद्दां वाडयले जाल्यार खंयचो जो आसा भाग आसा तो काय काडून व्हरून दुसऱ्या वाड्यांक घालूंक मेळना. त्याच वार्ड थंयच उरतलो, तेजे बारीक खंयचे तुकडे काडून हेवटेन तेवटेन अशें जातलें. म्हणून तो वार्ड व्हरूंक शकना. आतां समज 10 नंबरचो वार्ड इल्लेशें खंयच्यान हें करून तातूंत घालपाक वता, पूण तो सगळोच वार्ड वचपाचो ना आनी तशें कशें करपाक मेळटा. तशें करीत जाल्यार ताका चॅलेंज करपाक जाता आनी ताका कितें आसा, नवीन अशे जे सदस्य आसा तांचें हें समजना. निवडून काडलो म्हणटकीर आतां हांव आसा आनी हो आसा, हाका निवडून काडलो म्हणून हांवें फाटल्यानच्यान वचून दुसऱ्याक कोणाक सपोर्ट करप ना. हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे कितें, हो बाबा म्हाजोच घरचो किंवा म्हाजोच चल, आतां चड जापल्याचें जाणटो सुद्दां जाल्यार चलो म्हणचो ना, पण कितें आपल्याक घरचो आनी आपलोच मनीस. कारण आमी आतां एक फॅमिली कशी आसा हांगा, ही जी समिती म्हणजे कितें, एक फॅमिली. सो आपलो एक मनीस आनी ह्या मनशाक आमी कशेंय तरी हाडटले निवडून, हेजेर आमी जेन्ना एकजूट करून. कारण कितें आसा, तूं जेन्ना ह्या मनशाक सोडून तूं दुसरे कडेन वचपाक पळय, तो मनीस ज्या कडेन तूं वयता तो मनीस कितें चिंततलो, हो कितें ताका सोडलो आपल्या कडेन येता, फाल्यां आपल्याक सोडून वयचो ना, हो प्रश्न सगळ्यांच्याच मनान येता. रविबाब पयलो कॉन्सिलर रावलो तेच्या वांगडा आपले सगळे नेल्सन आशिल्ले आनी तितूंतल्यानच अशी कपेबिलिटी नाशिल्ली. रविबाब प्रत्येकाच्या दारान वचून सांगलें की तूं एक कॉन्सिलर आमच्या वांगडा रावपाक जाय. आनी अशे परिस्थितीन त्या वेळाचेर ती कमिटी काडली. तितून आमच्या प्रकाश नायक वांगडा ना, तो सुद्दां तेच्या वांगड्यान आमी घरा वचून मिटींग घेतली आनी ताका सांगलें की तूं हे कमिटीचेर येवपाक जाय आमच्या वांगडा म्हणून, की आमी कशे पद्दतीन काम करतले, तुमचें काम कितें आसतलें, की आमी ताका जबाबदार आसा फुडें, की जे काम करपाक जर कॉन्सिलर ना जालो तुजें काम घेवन आमी कॉन्सिलरा कडेन वयतले आनी कॉन्सिलर मागीर तें फुडलें काम फुडें व्हरतले.